आता ह्या जाग्यार आम्ही जे आता रावला ही संबंध 12,000 स्क्वेअर मीटर. ओके. 3 एकर्स जागा आहा ही. गेली 6-7 वर्सां ही जागेन कितें पिकोवपाचे प्रयत्न कोणी करूंक नासले. आता आमचे सगळे स्टाफाच्या हेल्पान आमचे MD आसा हांगासर चंद्रहास देसाय आणि त्यांच्या फुडारपणान जे स्टाफ जे हांगासर काम करतात ते सगळे आमचेच स्टाफ, हॉर्टिकल्चराचे स्टाफ. आणि त्यांच्यानी एक म्हयनो जालो आता आमी क्लिनींग करता. पयलीं एक क्लिनींग केलें आनी आतां आमी हे नांगरून घेतलेलें आसा. हांगासर भाजी पिकोवपाचो आमचो प्लॅन आहा. म्हणजे जी भाजी आमच्या हॉर्टिकल्चर आउटलेटांचेर आमी सेल करूंक शकता डायरेक्टली, अशा तरेची भाजी आमी हांगासर वेगवेगळे पद्दतीची वेगवेगळे तरेची भाजी आमी हांगा पिकोवपाचें प्लॅनिंग केल्लें आसा. ती आमी इन टर्म्स ऑफ टनेज कितली टन आमी भाजी विकतले न्हू त्या प्रमाणे आमकां इन्कम येवंक शकता. दिस वील बी आवर डायरेक्ट इन्कम. दिस वील बी द डायरेक्ट इन्कम अँड प्रॉफिट टू द हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन. तुमकडच्यान दुसऱ्यांकडच्यान सोर्स कहो घेवपाची डायरेक्ट आसतली तुमची. सो हिंगा आता कसली कसली भाजी रोवंक शकता? आता जी भाजी आमच्या गोंयांत सगळी पिकता पळय, तांबडी भाजी म्हण, मेथी म्हण, मुळो म्हण, कॅबेज, मागीर मिरची, सगळी भाजी, चिटकी म्हण, भेंडे म्हण, सगळे आमी भाजी हांगासर पिकोवपाचो म्हणजे इतली जागा आहा पळय सगळी जागा आमी युटिलायज करपाचें प्लॅनिंग केल्लें आसा. आता इतली वर्सां 7-8 वर्सां अशें आयकलां तशें यूज जालें ना. सो तुमच्या मतीन कशें येयलें? मग ते येयलें म्हणून ते करपाची एक क्रिएटिविटी आमच्या चंद्रहास देसाय आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आहा त्यांच्यानी आमी दिल्ले सूचना तांच्यांनी वेवस्थीत रित्या उचलून धरल्यो आनी ह्या फार्मान बऱ्या पैकी युटिलायजेशन करपाक स्कोप आहा हें आमी पळयलें न्हू. पळयल्या उपरांत तांकां आमी इन्स्ट्रक्शन दिलें आनी तांच्यांनी ते वेवस्थीत रित्या उचलून धरली आयडिया ही. आनी आतां आमी पिकोवपाक फुडें सरलेले आसा. हय, उदकाची बरी सोय आहा हांगासर. आमच्या कडेन हांगासर ही बांय आसा आनी हेका फ्लो भरपूर आहा. बरो उदकाचो सांठो आहा. तेन्ना आमच्या कडेन पंप आहा. ते पंप लावन आमी जाय थंयसर उदक जाय तशें स्प्रिंकल बसोवन आमी वॉटर सप्लाय सगळ्या फार्मांक वेवस्थीत रित्या दिवंक शकता. आमिलो जो प्लॉट आहा न्हू थंयसर आमी केळी लायिल्ली आहा. आतां आनी नवी लागवडूय चालू आहा पळय. हांगासर नवी केळी लायता हांगासर. आनी ज्या ज्या जाग्यार खंयची पडीक कशी जागा दिसता ती साफ करतले आहा ती आमी केळी लावपाक घेतले. तशेंच आंब्याची झाडां आमची कलमां आहा. अंकुराद आंब्याची कलमां आहा. ही कलमां जवळ जवळ 80-90 कलमां आसा. मोठी झाडां आहा आंब्याची. तेंचे हेंची जर हे केलें न्हू ग्राफ्टिंग करून वापरलें जाल्यार नर्सरीन ती वचोंक शकता. अशा पद्दतीचें जे प्रोविजन आहा आमचे कडेन. तर आतां ह्या झाडाची पूर्ण देखभाल करपाची म्हणजे तेचे बेनोल्ले बी काडपाक जाय, ही बी काळजी घेवपाक जाय. आमी दाखोवन दिवपाक सोदता स्वयंपूर्ण म्हणजे आमी सदां स्वयंपूर्ण ह्या दिशेन वयता. म्हणजे भाजी पिकोवपाचे आमचे कडेन जर साधन सुविधा आसा जाल्यार वाय कांट वी यूज दीस फॅसिलिटी अशें म्हणून आमी फुडें सरलेले आसा. दिस इज ओनली फार्म तुमकडे एक आहा अशें आनी बारीक बारीक? ना, एकूच फार्म आमचे कडेन आसा. हॉर्टिकल्चरा कडेन एकूच फार्म आहा. ओके. सो